प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जुवामांचो 3रो आवेसवोर 16वी ओळ, गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 अशें सांगता, देवान संसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, संसाराचेर मरणाचे फॉर्मण मारूंक न्हय, पूण ताचे उद्देशी संसार साल्वार करूंक. God sent his only begotten Son, not to condemn the world, but to save the world. Salvation, सोडवण, हे देवाचे मन. देव कासलावप मनशाक हे देवाचे मन न्हय, पूण जो वांकडे रस्त्यार आसा तो केन्ना बऱ्या रस्त्यार येतलो तें देव रावता. देखून जायते फावटी आमी बी म्हणटा, हो वायट मनीस, देव कित्याक खासलाय ना ताका, एणे इतलें वायट केलां, देव कित्याक ओगो रावता ताका, देवान रोखडेंच दाखोवंक जाय. हे आमचें मन, ही आमची स्टायल, आमची चाल. देवाची चाल तसली न्हय. देव टायम दिता मनशाक, देव रावता, मनीस आपलें जिवीत बदलतलो, चेंज जातलो म्हूण. God does not want death of the sinner, but salvation of the sinner. पातक्याचे मरण नाका देवाक, पूण पातकी जिवीत बदलून आपणाशी येयलोलो देवाक जाय. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हांवें म्हजे तरणे पिरायेर राशोल सेमिनारीचो प्रोफेसर आसलो तेन्ना जायते रितीर दिल्यात. गोंयांतूय दिल्यात, आनी गोंया भायर इंडियेक दिल्यात, आनी अमेरिकेक सुमार 40 इगोर्जांनी रितीर दिल्यात. असो एका दिसाक शिकाली पालोटी घरांत हांव रेतीर दितालो. सांजेच्या वेळार रातचें जेवण जेयले उपरांत 1 वरभर सांती साक्रामेंता मुखार आमी सादताले. सुमार 150 लोक ह्या रेतीराक आसलो. आनीक सांतिस्माचे सायलंट एडोरेशन कोणाकूय जाय जाल्यार व्हडल्यान मागणें करूंक जातालें, नाजाल्यार ओगेपणान सांतिस्मा मुखार मागणें करप. असो 1 hour with the Lord अशें मागणें चलतना म्हजे भेंडाक मातशे प्रॉब्लेम आहा म्हणटच हांव सारको वणटीक तेंकून फाटल्यान रावलोलो. म्हाका भितरल्यान एक आवाज येता, वस आनी सांतिस्माचे लागींच एक तरणाटो आसा, ताचेर वचून तुजो हात दवर. हांवें दोळे उक्ते केले, दोळे धांपलोले आसले. कोण भुरगो? म्हजे दोळे एका भुरग्याचेर गेले. पूण सगळीं उगीच मागणें करतात, हांव आनी मदें कितें वयतलो. रावलो हांव फाट तसोच. आनीक एक पाट भितरल्यान आवाज येयलो, वच ह्या भुरग्याचेर तुजे हात दवर. आनीक एक पावट हांव वगोच रावलो. पूण तिसरे फावटी म्हाकाच खबर ना हांव केन्ना उठलो, कसो उठलो. हांव गेलो मुखार आनी त्या भुरग्याचेर हात दवरले. तो भुरगो जमनीर शेवटोन पडलो. हांव सवकास फाटीं येयलो आनी पोत्तून म्हज्या जाग्यार बसलो. 1 वर मागणें करताले, तें मागणें सोंपलें. उपरांत हो भुरगो, हो तरणाटो म्हज्या रुमांत येयलो आनी
म्हाका ताणें अशें सांगलें, फादर हांव एक तारवटी, आमची बोट बुडली, आमी बोय घालून दर्यांत उडी मारली, म्हजे बरोबरचे थोडे मेले, पूण थंय आनीक थोडीं वरां उदकांत उरलो जाल्यार हांवूय मरतलों, कित्याक उदक सारकें थंड जेल आसलो. आनी हांव सांतिस्मा मुखार मागणे कोत्तालो तेन्ना कितें घडलें ते बोटीर आसतना तो सगलो देखावो म्हज्या दोळ्या मुखार आयलो. आनी जेन्ना येवन हेलिकॉप्टर ताणें म्हाका उखल्लो आनी ही घडणी जाली जेन्ना तुवें म्हजेर हात दवरले, तेन्ना म्हाका सारकें दोळ्या मुखार पडून आयलें. हांवें केन्नाच चिंतूंक ना की म्हाका उखलता उदकांतलो तो हेलिकॉप्टर न्हय, पूण देव म्हाका उबारता आनी म्हजो जीव साल्वार कोत्ता, हें म्हाका ठावें जालें. गॉड एक्सपिरियन्स, ही एक्सपिरियन्स द प्रेझन्स ऑफ गॉड. तो मोत्ता दर्यांत थंड उदकांत आनी मरणाच्या वेळार देव ताका उबारता, हो ताका अनुभव मेळ्ळो. ताणें म्हाका सांगलें, फादर हांव एकदम वायट जिवीत जियेलां, ह्या रेतीराक येवपाची म्हाका खोशी नासली. म्हजी मांयची भयण, म्हजी आंटी म्हाका चड बरी कोत्ता, ती पोत्तून पोत्तून म्हज्या फाटल्यान आसली, बाबा वच रे ह्या रेतीराक, बाबा वच रे ह्या रेतीराक. अशें ती म्हाका बेजार कोत्ता देखून तिका प्लीज करपाक हांव ह्या रेतीराक पूण येयल्लो, पूण रेतीराकच्या मनान येवंक ना. पूण आयज म्हाका हांगा अनुभव एक्सपिरियन्स मेळ्ळा की देव म्हजे बराबर आसा, देव म्हाका आपयता. आयज तान फादर हांव तुका भास दितां, आजचे मुखार म्हजें जिवीत जालां तसलें जावचें ना, सारकें चेंज जातलें. आनी खरेंच हो भुरगो तरणाटो चेंज जालो. हो तरणाटो समुदायांनी वांटो घेवंक लागलो. हो समुदाय हो लोकांक वेगवेगळे तरेन हेल्प करूंक लागलो. हो भुरगो चेंज जाला, आयज काजार जाला, आयज ताका भुरगीं आसात. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आमकां मेळ्ळ्या ही खबर हे पर्दुवरांत सांपडलेले ओस्तरेची. पळय, तिका फातरांनी मारूंक फारिजेव आनी धर्मशास्त्री तयार जाल्यात. कित्याक ते कांय रॉंग करनात, मोइजेसाचो कायदो आसा. सो दे आर ओन्ली फॉलोईंग द लॉ ऑफ मोझस. खंयचीय वस्तोरी पर्दुवाराचें पातक करतना सांपडली जाल्यार तिका फातरांनी मारची. न्हूच तिणें पातक केलां म्हूण, पूण दुसऱ्याकूय भिरांत लागपाक की असलें पातक करिना जावपाक. तर हो मोइजेसाचो कायदो. तर मोइजेसाच्या कायद्या प्रमाणे ते जेजूक आतां धरूंक सोदतात पॉयंटाक. म्हणून मोइजेसान सांगलां आनी तूं आनी कितें सांगतलो? तूं कितें म्हणटाय? मोइजेसान सांगलां असल्यो वस्तोरी फातरांनी मार, तूं कितें म्हणटाय? आनी जेजू देव, जेजू मनीसूच न्हय, तांची नाडबूत जेजू जाणा. आनी जेजू म्हणटा, जाका पातक ना तो तिचेर पयलो फातर मार. आनी आपूण सोकलाक जमनीर बरोवंक लागलो. जाका पातक ना तो तिचेर पयलो फातर मार. आनी सगळे एका फाटल्यान एकलो गेले. आतां द लास्ट सीन जेजूआनी ती वस्तोरी. पळय जेजूचें दोयाळ काळीज. कितें म्हणटा जेजू? बाय, कोणेच तुजेर फातर मारूंक ना,
आनी ती म्हणटा कोणेच ना सायबा. And listen to the words of Jesus. हांवूय तुजेर फातोर मारिना. वच, घरा वच आनी पातक करिनाका. Sin no more. Sin no more. आनीक पातक करिनाका. कितले मोगाळ दोयाळ काळीज. फातोर मारपाक रायट आसलो जेजूकूच. एरांक ना एर पातकी पातक नासलोलो आसा तो जेजू. तर जेजूक रायट आसा फातोर मारपाक, पूण जेजू फातोर मारिना. जेजू फातोर मारूंक येवंक ना. जेजूक संवसारांत फातोर मारूंक जिवेशी मारूंक धाडूंक ना. जशें हांवें तुमकां सुरवातेक सांगलें, Gospel of John chapter 3 verse 16. God sent his only begotten Son into the world, not to condemn the world, to save the world. मारूंक धाडूंक ना, पूण साल्वार करूंक धाडला. तर जेजू साल्वार कोत्ता. जेजू उतरांच उलयता न्हय. बोगसणें दियात, एकामेकाक बोगसात, 7 पावटी बोगसात, हें उलयताच न्हय, पूण आपूण करून दाखयता. सो जेजूचें उतर आनी जेजूचें जिवीत बाराबर वयता. द वर्ड एंड एक्शन ऑफ जीसस, दे गो हँड इन हँड टुगेदर. आमचें कितें जाता, आमचें उलोवप एक भाशेन आनी जायते फावट करण्यो दुसरेच भाशेन. आमी एक दुसऱ्यांक सांगता अशें कर म्हूण, पूण आमी दुसरेंच कोत्ता. जेजूचें तशें ना. जेजूचें द वर्ड and action, they go together hand in hand, बराबर होता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, गेल्ले आयताराकूय असलेंच वाचप मेळ्ळोलें. प्रॉडिगल सन. आनी थंय पाय वगडायून गेला भुरगो, सगळेंच काबार केलां. तो पूत पोत्तून येता तेन्ना पाय पुताक वेंग मारता, घाण येता ताची. दुखरा मध्ये आसलोलो तो आनी सारको कुसला. तरी आसतना पाय कोण भाशेन आपलो पूत म्हूण वेंग मारता. आनी ताका बरें बरें न्हेसयता, ताच्या बोटाक मुदी घालता, पांयांक वाडू घालता, जेवण करता. What does it mean? That shows the tender, compassionate, loving heart of God. पातक्या सोवे देव कितलो मोवाळ दोयाळ. तर जेजू दाखयता आमकां बापाचें काळीज. प्रितीच्या भावा भयणीनो, कितलीय पातकी आमी जाली जाल्यार तुका आनी म्हाका देव आपयता. तसोच एका दिसाक म्हजेशी एक तरणाटो आयलो आनी ताणें म्हाका सांगलें, फादर, म्हजें हांव कसलो वावर करता जाणा, हांव सुपारी घेता. आनी सुपारी घेवप म्हणजे तुमी जाणत आसतली, कोणूय ताका दुडू दिता आनी ते दुडू घेवन तो कोणाकूय मोडून उडयता, ताचे हात मोडटा, पांय मोडटा, कांय दाखयनासतना. आनी अशें ताका लाखांनी दुडू मेळटात. पूण फादर, हांवें जायते केलां आनी जायत्या लोकांक कांयच हांव म्हूण कळो नासतना हांवें पांय मोडल्यात, हांगा कोणींत उडयल्यात, मोडून उडयल्यात, पूण म्हज्या जिविताचो म्हाका वीट आयला. हांवें तुजो सेर्मांव आयकलो एका दिसाक आनी म्हाका कळ्ळें हांवें जिवीत बदलूंक जाय. हांव चलता ती वाट सारकी ना. म्हाका भुरगीं आसात, ह्या भुरग्यांकूय हे म्हज्या पातकाचे वायट तांकां लागलोलें नाका. म्हाका चेंज जावंक जाय. तूं म्हाका आदार दी. आनी हो भुरगो जायते फावट हांवें अपॉयंटमेंट दिल्ले टायमार येयलो आनी जिवीत बदल्लें. ती वाट सोडली, दुसरें ताणें काम दवरलें आनी बरो मनीस जालो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हेंच आपयता देव तुका आनी म्हाका ह्या कोरेजमांच्या काळार. अदीक करून
पातकी जिवीत सोडून देवाशी येवंक भियेनाका, फाटीं सरो नाका. यो देवाशी, देव रावता तुका. कितलीं तुजीं पातकां तांबडी भिरोण जाली जाल्यार देव म्हणटा हांव तुका धुवन धवो फूल कोत्तलो. जितली वस्तूम उदेन दिता पयस आसा तितली पयस तुजी पातकां उडयतलो. जितलो दर्या खोल खोल आसा तितली दर्या भितर तुजी पातकां नाच कोत्तलो. देव रावता. आमी कितें म्हणटा ना फादर हांव पोत्तून पोत्तून त्याच पातकांत पडटा, देखून नाका खूब सार जावन दिसना. पळोवन दी पातकांत तें तूं फाटल्यान मागीर पातकांत पडटलो तें कित्याक तूं चिंता. आतां सद्या तुजें पातक उडकून घे आनी जिवीत बदल. डोंट थिंक अबाउट टुमॉरो. टुमॉरो मे नेवर कम. फाल्यांचो दीस कोणी तुका मेळचो ना. आतां तूं पातकांत आसा ती तुजी पातकी गोत ओडकून घे अँड चेंज युअर लायफ टुडे. आयज तुजें जिवीत बदल. फाल्यां तूं हुस्कोतायेन पडटलो तें दुसरें तें चिंती नाका. फॉरगेट अबाउट इट. फाल्यां पडटलो. आयज तूं पातकांत आसा. आयज जिवीत बदल. आयज कुमसार जा. हांव 12 वर्सां सांजवेवाजाचे सांतवारींत आसलो. सांजवेवाजाचो सांताचो प्रोसेस फायली रोमांक धाडूंक रेडी कोत्तालो. आनी तुंय दर शुक्राराक आमी देवस्थान कोत्ताले हांव सांजवेवाजाचे. लोकांक परगटणी कोत्ताले. आनी तुंय कुमसाराक बसलोले कडेन एक बिटवीन 75 to 80 वर्सांचो दादलो रथ घेवन लोकत लोकत म्हजेशी कुमसाराक आयलो. आनी अशें ताणें म्हाका सांगलें फादर हांव गाल्फाक काम करून जायते दुडू जोडल्यात. आयज म्हजे लागीं जायती गिरेस्तकाय आसा पूण हांव कुमसाराक वचो नासलो. पाद्रीशी कुमसाराक वचो नासलो. हांव अशें म्हणटालो पाद्रीशी हांवें कुमसाराक कित्याक वचूंक जाय. हांवूय पातकी पाद्रीय पातकी ताचेशी कित्याक कुमसाराक वचूंक जाय. हांव इगोर्जेंत वयतालो इमाजीक पळयतालो आनी इमाजी मुखार कुमसार कोत्तालो. म्हणटून म्हाका पाद्रीशी वचूंक जाय हें गरजूच ना अशें दिसतालें. पूण आतां जाणटो जाले उपरांत म्हाका हो अनुभव मेळ्ळा की तुमकां पाद्रींक ऑफिसर केल्यात जेजून. You are dispensers of God's forgiveness and mercy. देवाची काकलूत बोगसणे आमकां दिवंक तुमी ऑफिसर. तुमकां इगोर्जेन ही ऑथॉरिटी दिल्या. जेजून दिल्ली ऑथॉरिटी. So you have authority to forgive sins. And therefore I've realized all these years I never realized की तुमी ऑफिसर तूं पातकी तूं कितें तें म्हाका पडूंक ना. पूण तूं एक ऑफिसर इगोर्जेचो कुमसाराचो. देखून हांव तुजेशी कुमसाराक येयलां. आनी आख्ख्या जिविताचे ताणें कुमसार केलें. आनी तो म्हाका म्हणूंक लागलो फादर लोकांक सांग म्हजी खबर. जायतो लोक कुमसाराक वचना तांकांय ही वळख मेळच्याक लोकांक सांग तांणी जिवीत बदलूंक आनी कुमसाराची कुशालकाय दादूसपण तांणी भोगूंक. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो देव आपयता. काय बरीं तीं उतरां. जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. तर जेजू आपयता. कोरेजमाच्या काळार आपयता आनी तूं येनाय कुमसाराक येनाय जिवीत बदलूंक सोदिनाय जेजूक पाठ करताय जेजू तुका आपयता.